नमस्कार. गेल्या महिन्यात डिचोली पोलीस स्टेशनात एक अल्पवयीन चेडवाचेर अत्याचार जालो म्हणून केस एक रजिस्टर केल्ली आहा. त्या केसी भितर एक 21 वर्साचो भुरगो सध्या अरेस्ट आसा आणि कोलवाळे जेलीन ताका ज्युडिशियल कस्टडी केल्ली आसा. मेळटा ते म्हायतीनुसार अशें कळटा की सांखळे वाठारांत एक 21 वर्साचो रोशन मळीक म्हणून भुरगो जो आहा तो एक 14 वर्साचो चेडूं आहा. त्या शाळेंत शिकता ते चेडूं आहा. त्याच्या वांगडा तेणें काही प्रकारचो प्रेम संबंध जुळपाचो प्रयत्न केला आणि प्रेम संबंधा भितर ताणें चेडवाचे आपत्तीजनक फोटो काडून तेच्या बरोबर शारिरीक संबंध दवरपाचो प्रयत्न केला आणि त्या हेतून त्या चेडवाचे आज जेन्ना हाचो परिणाम जो 6 म्हयन्याचे ते गरोदर जाले आणि ह्या हेतून त्या घरातले जे तेंचे जे पेरंट्स आहा चेडवाचे तेंच्यांनी त्या चेड्या कडेन ह्या बद्दल जाब विचारपाक म्हणून गेल्ले आणि जाब विचारच्याच्या हेचेर तांकां व्यवस्थीत असो रिस्पॉन्स तांकां मेळोंक ना आणि ह्या व्यवस्थीत रिस्पॉन्स मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी बिचोली पुलीस स्टेशनान कागाळ केली. त्या रोशन मळी घरचे विरोधात कागाळ केली आणि कागाळ केल्या उपरांत बिचोली पुलिसांनी ताबडतोब ते केस रजिस्टर केली आणि ह्या केसी वयल्यान ताका प्राथमीक चौकशीक आपयल्या उपरांत ताका ज्युडिशियल कस्टडी सध्या घेतलेली आणि ज्युडिशियल कस्टडी तो कोलवाळे आसा. पण ह्या हेतून सविस्तर अशी जेन्ना चौकशी केली लोकां कडल्यान आनी जगात तितून एक अशी माहिती येता की काही आपत्तीजनक फोटो काडल्या उपरांत त्या चेड्यान आपले जे फ्रेंड सर्कल आहा तितून शेअर केले पळय आणि ते शेअर केल्या उपरांत त्या भुरग्यांनी खंय त्याचो इस्तेमाल केला आसतलो अशें ताचें म्हणणें आहा की आणि त्या जे कितें आतां सद्या ती 6 म्हयन्याची गरोदर आहा ती आपल्या कडेन असो कांय पुरावो ना की आपले अशें म्हणून तेणी ती गजाली जेन्ना उलोवपाक स्टार्ट केले त्या उपरांत पेरंट्सांनी ही गजाल सादी न्हू म्हणून ही केस रजिस्टर केली आणि ह्या बाबतींत बिचोली पुलिसांनी खबर चौकशी करीत केस रजिस्टर केली, ताका ज्युडिशियल कस्टडी घेतली, फुडें तपास करीत आहात. ह्या बद्दल बिचोली पुलिसाचे मानतात अशें अभिनंदनाची गजाल आहा की तेंच्यांनी ह्या गजाली सिरियसली घेतली, भुरग्यां अरेस्ट केले आणि पुढील चौकशी चालूच आहा आणि त्या चेडवाक न्याय मेळपा लागून ते प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर सुद्दां Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.